आयज पहाटे सकाळीं 4च्या सुमारान हांगासर उजो लागलो. आतां तो कसो लागलो कितें तें आमी सांगूंक शकना. कित्याक पूल सगळें जळलें आसा तेजें कांयच ना. पयल्या दिसता ते 8-1 लाखाची ताका लुकसाण जाल्लेली आसा. आनी 2 शॉपां आसा ती कोणाची एके सायडीक तेचे कपड्यांचें आसा आनी एके सायडीक तेची ग्रॉसरी भाजी बीन विकताली ती सगळी तेचे पयल्या दिसा सगळी हें जालें तेची. आतां हांवें तेंचे कडेन मागता कित्याक हांव लायटीचें म्हणटलें जाल्यार हालींच लायटीचें कामां करून घेतल्या. सगळी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान नवो पोल घातला आनी लायटी घाल्या. तो लायटीच्या हितूनसून कांय पडटलें तेंचेच कितें तरी भितर तें शॉर्ट सर्कीट जावं शकता जावं कितें तरी जालां तें काय जेन्ना तें इन्क्वायरी जातली आनी रिपोर्ट जेन्ना सबमीट करतले तेन्ना कळटलें की एक्झॅक्ट कित्याक लागून लागलें तें उजो. पण हांव वॉर्डांतल्या म्हज्या सगळ्या नागरिकांक रिक्वेस्ट करता की पावसाचे दीस आसा, विजूय गडगड पावसूय व्हडलो धडाकाचो लागता. ताका लागून लायटीचे जे तेंचे कितें ते इंस्ट्रुमेंट आसा पळय तेचेर जेन्ना लायट गेली कितें ते बंद करचे आनी जाय तितलें आपूण प्रिकॉशन घेवचें. कित्याक प्रत्येकानी घरान दुकानाचेर आपुणूय जबाबदारी आसता आपली ती आपूण पळोवची आनी तांकां कितें मदत मेळोंक जाय हेचो हांव पुरेपूर प्रयत्न करतलें. आयज जो हांगा इन्सिडंट जाल्लो आसा हडपान शाळे फाटल्या प्रायमरी स्कुलान तो एक्चुअली दुर्दैवी आसा, वायट आसा. आयज आमचो सरकार आसा ताजे शॉप पूर्ण जळाले आहा, जळोन खाक जाल्लेले आहा. ते शॉप ग्रोसरीचे आसले आनी कुशीकच एक तेजे भावजायेचे शॉप आसले टेलरिंग कपड्याचे तेंय काबार जाल्लेले आसा. आमी कन्सर्न डिपार्ट कडेन मागता की तांच्यांनी एकातल्या वेळेन ताका मदत करची आनी ताका भितून म्हाका सेफ करचो. हाजे जर पळयत न्ही परिस्थिती एक सादारण अंदाजे असो मेळटा की 4:30 3:30 4च्या दरम्यान ही घटना घडलेली आसा. कित्याक ज्यो नॅस्लेचे जे वर्कर येताले रातचे नायट मारून तांचे जर तशें पळोवंक गेल्यार लक्ष वचना म्हणजे अंदाज मेळना हें नेमकें केन्ना जाल्लें. जेन्ना एक 4च्या दरम्यान 4-4:30 दरम्यान जेन्ना लक्षान येयलें की धूर येता तेन्ना समज शेजारी आसले तांच्यांनी त्या ओनरांक कळयलें. ओनर तेजे लांब लांब रावता तांकां कळना म्हणून तांच्यांनी तुरंत येयल्या फायर ब्रिगेड येयली. 2 फायर ब्रिगेडी हाडल्यो आनी तांच्यांनी उजो पावलो आटोकाट प्रयत्न केलो. पूण हो सामान कांयच मेळूंक शकलें ना. तांचे डीप फ्रीज नाजाल्यार लायट सगळें खाक जाल्लें आसा. सगळें टोटल काबार जाल्लेले आहा. कुशीक तरी देवा सेगान वडेश्वराच्या कृपेन एक बरें जालें. कुशीक एक हॉटेल आसा हांगा आनी एक सलून आसा प्यास मारता. आतां हॉटेलान सिलिंडर आशिल्ले दुर्दैवान अशी कांय घटना जावंक ना जेणे करून तांकां कितें प्रॉब्लेम जातलो. आमी लोकां कडेन मागता की लोकांनी पूर्ण ह्या पावसाचो सिजन आसा पूर्ण काळजी घेवची. कित्याक आतांच हालींच 8-15 दिसां पयलीं आमी ह्या लायटीचें काम केल्यात. आतां फाटल्यान जर पळयत जाल्यार लक्षान येतलें सगळे नवीन खांदे व्हडले आसा. इलेक्ट्रीक वांगडातलें काम केल्लेलें आसा. लायन ओडलेली आसा. तेन्ना डिपार्टमेंट सरकारी यंत्रणा म्युनिसिपालिटी आमी आमच्या पद्दतीन सगळे प्रयत्न करता. प्रत्येकान शॉपकिपरान म्हणून घरातल्या लोकांनी म्हणून प्रत्येकान आपापल्या घराची काळजी घेवपाक जाय. जर ती काळजी घेतलेली असो इन्सिडंट जावचो ना आनी असो इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून प्रत्येकान प्रिकॉशन घेतना गव्हर्मेंटान हेची काळजी करची. तें भंय दिसता फक्त की ही गोश्ट आहा ती रातची घडली दिवसाची घडलेली कितें जावं शकता आशिल्लें. आनी कुशीकच प्रायमरी स्कूल आसा कुशीक सायडीक घरां आसा. तेन्ना हांव लोकां कडेन मागता सगळ्यांनी प्रिकॉशन आमच्या पद्दतीन आमी म्युनिसिपालिटी म्हण सरकारी यंत्रणा आमदार सगळ्यांक हेल्प करतलेच. पूण तुमची तितकीच जबाबदारी आसता की पूर्ण काळजी करची की जो ही जेन्ना दुकान बंद करता तेन्ना एक मार्केटान असोच इशू जाल्लो आनी मोठ्या प्रमाणांत आग जाल्ली दिवसले. तेन्ना हो जो विशय आसा हो परत घडचो ना. देवा वडेश्वराच्या कृपेन व्हडलीशी हानी जावंक ना. कोण नासलेले कोणाक काही जावंक ना. ताचो माल काबार जाल्लो आसा. आमी सरकारी यंत्रणा कडेन मागता की तांकां मॅक्झिमम कितें बेनिफीट मेळटा ती दिवची. म्हजें नांव देवराज गोलकर आनी रातच्या टायमार उजो लागलो म्हणून आमकां फोन आयलो आमच्या शॉपार. सो जेन्ना आमी पावले हांगा तेन्ना सगळें जळोन काबार जाल्लें. सो आतां पळोवया मे बी वायरी शॉर्ट सर्किटा जावं शकता. तुमच्या हितून कितकें सामान आसलें? सामान आशिल्लें आमचें 3-4 लाखाचें भितर हें आशिल्लें. परत फर्निचर आशिल्लो. फर्निचर प्लस शेटारां पिड्ड्यार जाली आनी आमचे फ्रीज पिड्ड्यार जाले. 4 फ्रीज आशिल्ले. टोटल लॉस कितको आसतलो? टोटल लॉस म्हणून धरून एक 8-9 लाखाचें आसतलें टोटल. खंयचे शॉप म्हणजे तुमचें शॉप कितें? आमचे भुसारी शॉप आशिल्लें. आनी ते सायडीचे आमचे ते बट ते टेलरिंग थंय लॉस जालेलो आहा. टेलरिंग लॉस जाल्लें आसा तुमी पळोवंक शकता. आयज सकाळीं एक 5 वरांचेर आमकां बिचोली फाटल्याचेर एक रनिंग कॉलर आयलो. फोनूय आयलो रनिंग कॉलर सांगपाक एक बर्थडे हांगासर
ग्रोसरी शॉपाक उजो पेटला म्हणून. सो इमिडिएट हांगा लागीं आसल्या कारणान आमी विदीन 2 मिनिट्स गाडी पावली. पळयता जाल्यार हांगासर ग्रोसरी शॉप इन्क्लुडींग सायडीक तेजे टेलरींग शॉप आसलें, ताका उजो पेटलो, दुवर जालो. सो शटर्स जेन्ना ओपन केले तेन्ना दिसलें की भितर उजो पेटला. सो इमिडिएटली आमची दोन व्हेकल्स, एक व्हेकल पयली येयली फर्स्ट आउट आनी आफ्टर दॅट सिव्हिरिटी पळोवन सेकंड बॅकअप आपयलो आमी आनी उजो फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें. बेजिकली ते किराणा शॉप आसलें, सुपर मार्केट टायप. भितर वुडन रॅक्स मोस्टली आसले ते GI शीट्स वयर आसा, पण पोना आहा ते भितर कितें आसा सगळे वुडन रॅक्स आसा आनी सगळे कंबस्टिबल मटेरियल. सो इमिडिएट हांगासर उजो स्प्रेड जालो आनी 3 फ्रीज असले, आयस्क्रीम फ्रीज असले. सो तांकां उजो कॅच जालो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्साक आनी उजो मेजर जालो तांचे. टोटल टायम आमकां 1 hour 45 minutes लागले. 3 व्हेकल्स आमी वॉटर टेंडर वापरले हांगासर उजो पालोवपाक आनी अरावंड 6:30 म्हटल्यार हांगासर उजो कंप्लिटली एक्सटिंग्विश जाल्लो आसा. तेंचे आतां लॉस एवढ कितें आहा तें आमकां एस्टिमेट करपाक जाय. म्हणजे किराणा शॉप असल्या कारणान आमकां स्टॉक लिस्ट घेवपाक जाय आनी तेजे प्रोसिजर आहा ते आमी कंप्लीट करून विदीन एक मंडे म्हटल्यार टोटल एस्टिमेट आमी फायंड आउट करतले. सो प्रायमरली उजो लागपाचो म्हणजे कितें हें आसा उजो लागपाचें कारण? प्रायमरीली म्हटल्यार कारण आतां आमकां इन्वेस्टिगेट करपाक जाय, आमकां इलेक्ट्रिकल सायडीन पळोवपाक जाय, जावं कोणी आर्सन कितें केलां कित्याक तें आमी पुलिशेक रायट करतले. बरयतले की इन्वेस्टिगेट त्या प्रोस्पेक्टान करपाक आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लेटर हांव आयजूच करतलो की इलेक्ट्रिकल फिटींग ते चॅक करून तेजे सगळे सारके कित्याक दे आर एक्सपर्ट इन दॅट. सो ते इन्वेस्टिगेट करता. प्रिकॉशन म्हणजे आतां फुडें आतां अशे गजाली घडपाक जायना म्हणून कितें प्रिकॉशन मिन्स सगळ्या हांव तरी लोकांक अपील करता की आमी जे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बेजिकली कित्याक मेन कॉज सद्या तोच चललेलो आहा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आमी स्टँडर्ड क्वॉलिटी एज पर IS कोड प्रॅक्टीस केली चलता तेच यूज करपाक जाय. हे लोकल मार्केटान आमकां सेकंड ग्रेड मेळटा ते आमी यूज करप ना. प्लस फायर सेफ्टी मेजर्स आमी प्रिकॉशनरी मेजर्स सगळे एडॉप्ट करपाक जाय.